आसा ह्या लोकशाहीन कोण तरी आमचो विरोधक आसतलोच. आमचे विरोधक जे कितें आसा पळय हांगसरलें थोडें उदक पिल्लें आसा, ताजें थोडें खाल्लेलें आहा आनी मागीर फाटल्यान सुरे घालणारे ते आमगेले विरोधक आहा. हांकां बरेचशें आमी पोटभर वाडलें, पूण ज्या मनशाक हळशीक करपाची संवय जाल्ली आसा अशें लोकांच्या उलोवप म्हळ्यार बरोबर न्ही. प्रत्येकाक नशीब अजमावपाचो अधिकार आसा आनी त्या दृश्टीकोनान पूण नशीब अजमावता आसतना लोकांक फटिंगपणां केन्नाच करपाक जायना हें म्हजें प्रांजळ मत आसा. आमी जे राजकारणाक आयिल्ले आसा ते सिस्टम बदलपा खातीर आयिल्ले आसा. म्हणजे प्रामाणीकपणाचें राजकारण जर आमी जर केलें जाल्यार आमची नवी पिढी घडटली हें म्हजें प्रांजळ मत आतांचेंच न्ही. जे दिसा पासून हांव राजकारणाक देविल्लो आसा त्या वेळा पासून हांव सदांच दोन शब्द सांगता, जातलें जाल्यार जातलें, ना जाल्यार ना. हांव तें कोरतलो म्हळ्यार कोरतलो. पूण आनी कोणाचें आमकां जो आधार केल्लो आशिल्लो, जो आमचे बरोबर आहा तेजो आमी विश्वासघात म्हणटा तें केन्नाच, ती शिकवण म्हज्या कार्यकर्त्याक हांव केन्नाच दिना. प्रामाणीकपणां ही खूब म्हत्वाचें आसा. लाँग रन जर आमी राजकारण जर करतले जाल्यार प्रामाणीकपण खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमी तत्वां कडेन आमी केन्नाच कॉम्प्रमायज करपाना. आयज बरेचशे जाण सांगपाक भोंवता आपूण तुमकां नोकरी दिता, आपूण हें दिता. युथांक आयज फटोवपाचें अक्षरशा नोकरी दिवपाक हेंचे कडेन कितें आहा? हेजे पयलीं हे हांगा आशिल्लें, थंय आशिल्लें, थंय आशिल्लें, थंय आशिल्लें, कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो. आनी भुरग्यांक हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता ही जे बुल थापा आनी फटिंगपणाची भाशा जी आसा पळय न्ही ती थोडीशे प्रश्न करपाक जाय. कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्यो, नोकऱ्यो त्यो अश्यो छापून दवरुना हें विचार करपाची आज गरज आहा. आनी म्हणून हांव सांगतलों की ह्या लोकांच्या नादाक लागचे पेक्षा आनी फटिंगपणाचो गद्दार लोकांच्या वाटेक वचचे पेक्षा आमी आमची नितळ वाट करपाची गरज आसा. होच म्हजो सगळ्या विरोधकांक सांगणें आसा. आमी म्हणटा युतीचे सीट आतां सध्या ठरल्या कोएलिशन FDP BJP तरी आयकूं येता खंय तरी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बट इन सेक ऑफ XYZ नेम ते अशें म्हणटा आयकूंक येता. हय, डेफिनेटली हेजो जो हो जो प्रश्न तुवें जो म्हाका केल्लो आसा, हांव थोडोसो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलोवनालो मनीस. हांवें म्हज्या पक्ष सृश्टीक सांगिल्लें आसा, जे दिसा हांव म्हज्या पक्ष सृश्टी कडेन म्हाका आफोवन व्हेल्लो आशिल्लो एन्टायर माय टीम तांकां आपोवन हाडलें आशिल्लें. हांवें तांकां सांगलां युती जर तुमी करतले जाल्यार ती प्रामाणीक मतान तुमी युती करची, नाजाल्यार आमी ओपन आमकां निवडणूक लडपाकूच जाय. फटिंगपणाची युती आमकां नाका. आनी जर येदा कदाचित अशें जर कितें जर जालें जाल्यार आमी आत्तां कांय उलोवन दाखयना आनी आमी तांकां सांगिल्लें आसात कितें कोश्टक आसपाक शकता. दगाबाजी जर केली जाल्यार तुमी सजमपाचें हें कितें जावपाक शकता. अजून 2-4 दीस उरिल्ले आसा. अधिकृत अजून युतीची घोशणा कांय जाल्ली ना. ते जाले नंतर मागीर हांव उलयतलों. पूण एकूच गोश्ट ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सध्या युतीचे किंवा डायरेक्टली नांव घेवया, मोगो कडेन जर युती कर तेंगेले कार्यकर्ते आज लिपत भोंवतात. हांव म्हणटलों लिपोवन भोंवचे पेक्षा उघडपणान भोंवात. हो म्हजो तांकां सरळ सांगणें आसा. आमकां पळय कशें आहा, चोरान चोरी केली एक दीस तो सापडटाच सापडटा. आमी केन्ना फटिंगपणां केलें ना. जें कितें पक्षान जे काही गोश्टी निर्णय घेतलो त्या निर्णया कडेन आमी ठाम आसतले, कळ्ळें न्ही. आनी बाकीचे गोश्टी कडेन मागीर कितें आसा पळय न्ही तें मागीर उलोवया. टायमूय तुमचे कडेन आसतलो, हांवूय म्हजें उलयतलों. पूण एकूच कितें गद्दारी जावपाक जायना इतलेंच म्हजें तांकां सांगणें आसा. कुट्टी खांडेपार तुमी केन्नाच्यान प्रचाराक सुरवात आज पयली मिटींग हांवें सगळी आपयलेली आसा सांजची. सगळे म्हज्या सावयवेरेंचे आनी कॅन्डिडेटाचे बरोबर आनी बाकीचे म्हजे सगळे कुर्टी खांडेपार विलेज पंचायत म्हजे म्हणून बरे मागपी आसात. भारतीय जनता पक्षाची कमिटी येतली आनी त्या संदर्भान तांकां प्रोग्राम लायन अप करून सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्ले आसा.